की आज आमच्या हार्वेस्टिंग चालू जालो हा. एक सायड कंप्लीट जाली. आज आमी दुसरी सायडी येताय. देवान हे पिकेक न्हू सगळ्या आमकां मोलाची दिल्या पुरो ही पीक आमकां खावपाक. पण सद्याक आमचे मदें आमची ZP बाय मेर्सियन वाज आमचे मदें पावल्लें आहा. एवरी इयर ते आमकां येता. आज आमचो MLA पावना. सो आमी काळजान ताका देव बरें कर म्हणटा. कित्याक हांव सदां म्हणून येयलां आमची कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल इंजीन म्हणून. सो आज तेमकां लागून आज आमकां जायती वेवस्था मेळ्ळ्या. आनी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ शेतकारां असोसिएशन हांव कोर्तालीं फार्मर्स क्लबाक देव बरें कर म्हणटा. कित्याक एवरी इयर आमची उतरां ते पावताय. हे फ्री मशिनरी ते दिताय. म्हजी कमिटी आहा प्लस आमचे 5 आहाय वेलसां पंचायताचे तांकांय काडून ते बरें कर म्हणटा. कित्याक आमचे सगळे एक्टिविटीज वेलसांग ग्रीन दवरपा न्हू आमी वावुरताय. आनी ताका लागून न्हू आमच्या भाव भयणांक आदार मेळटा हे मशिनरी लागून. दुसरें हांव आमच्या मिनिस्टराक एग्रीकल्चर मिनिस्टराक मिस्टर रवी नायकाक काडून ते बरें कर म्हणटा. कित्याक जेन्ना हें कॉम्पन्सेशन आमचे शेत पेडे जाल्ली ताबडतोब हे फाटी आमकां कॉम्पन्सेशन मेळ्ळें. एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेणें आपल्या त्या मनशान धाडले आनी म्हाका सांगिल्ले ते भाशेन तेमच्या एकावंटाचे पयशे येयले. सो ताकाय हांव ते बरें कर म्हणटा. आयज आमी वेलसांव पाले शेतकार जमलेले आसा. आयज आमकां आमचे MLA बाबा आतोन वाज आनी हार्वेस्टिंग मशीन धाडलेलें आसा. ते वर्सान वर्स आमकां हार्वेस्टिंग मशीन दिता. प्लस जोत करपाक ट्रॅक्टर दिता. फक्त आमी ताका फोन करून सांगता. आमचो प्रेजिडंट रोकोजीन बाब ताका आमी फक्त सांगता मातशें आमी MLA सरा सांग की आमकां मशीन जाय. तो रोकडो धाडून दिता. इतलेंच न्ही, तो आमकां मॉर्गेज वॅन आसा, मागीर हार्वेस्टिंग मशीन, ट्रॅक्टर, आमकां देवळाक हेल्प करता. सगळे कामाक तो आमकां पावता. कोणाकूय फायनान्शियल हेल्प जाय तें सुद्दां दिता. म्हाका दिसता हे आख्खे एसेंब्लीक आमचो MLA हातून वाज सर म्हाका दिसता सगळ्यांक कूल आनी बेस्ट एक फार्मर. मोस्टली तो फार्मराक चड हेल्प करता. म्हाका आपल्या मिडियातून म्हाका सांगचें अशें दिसता CM सराक माननीय प्रमोद सावंत सर ताका सांगन दिसता की एक आमकां बारीकशी मिनिस्ट्री आमची सराक दिवची. कित्याक तो पयलीं सावन फार्मर जाल्लो आसा. ताका फार्मर्साची सारकी गजाल खबर आसा. कारण तो पयलीं सावन शेतांत काम करून येयल्लो आसा. आनीक कोण तरी सांगतालो म्हाका CM सर खंय शेतकाराले आयकता. आनी हे फाटी सुद्दां कोणाले कृशी कार्ड ना तांकां बसून CM रिलीफ फंडासान तेणी पयशे दिल्ले आसा कोणाले शेत पेड्यार जाली ती. सो हे सगळे आमचे शेतकाराच्या वतीन हांव CM सराक रिक्वेस्ट करता एक बारीकशी म्हणल्यार एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक आमच्या सराक दिवची. माझा देव बरें करूं म्हणटा. सगळी पावटी आमकां तें मशीन दिताय आनी एवरी टायम ती येता हिंगा. पूण एकूच सांगो सो दिता हे वर्सा जायती लॉस जाला. एक 90% आमगे चडशें शेत पिड्या जालें आनी जायती पोल गेलें. तितून आम भरून वयले 10 पोती थोड्यांनी तांकां 2 पोती मेळ्ळे. कितें करूं कांय करूं जायना. पूण चड पिड्या जालें हे वर्सा शेतां. लोकांनी जायतें हें केलां आनी लोक आतां रोवपाक सोदना आमगेली. आमगे शेतांत कितें जाता मशीन भितर वचों लागता हिंगा. आनी सरा तिका सांगलो हांव सरान आमी रिक्वेस्ट करूं केला MLA सरा कडेन कित्याक आमगे होळी उस्तिल्ले जाल्यार कितें जातलें नाल्यार शेत सगळी पाड पडटली. आनी आतां एट प्रेजेंट आमचें शेत लुंयता. सो लोकांनी सांगलां बाबा कितें करया हे शेतांक कितें करपा जाता आमच्यांनी. शेत सगळी मशीन भितर वयताय. आमी सांगलां आमी सरा कडच्यान चोयताय अशें कितें आहलें. हे वर्सा जायती शेत आमगेली पाड पडल्या बिकॉज ऑफ वयल्यान चड उदक येता वयल्या सायडीन. तें कितें करपा आमकां कांय खबर ना. पूण हांव चडशें MLA कडेन मागवतां आनी मॅडमी कडेन मागवतां आमकां कितें हेल्प करचें शेत रोवपाक. नाजाल्यार हेज्या मुखार एक पासा पाड गेल्यार ती पाड उरतली. आनी सगळे फावटी हेल्प करीत येयलें. हांव मॅडमीन सांगिल्लें 30 वर्सां हांव खरें हातून वता भुरगेपणीसून वळखता आनी तेणें म्हाका आमकां केन्ना ना म्हणलो ना. एवरी टायम तेणें आमकां फ्री मशीन दिलें आनी आजून देखून ना म्हणलो. आमी फोन केल्यार देखून मशीन पावताय. काळजांसान देव बरें कर म्हणटा आमच्या ऑनरेबल MLA बाब आतोन वाजाक तशेंच आमची ZP बाय मेर्सियन वाज. कित्याक ती कोर्तालीं फार्मर्स आमकां शेतकारांक आमकां सगळी मशिनरी कितें जाय तितली आमकां मेळटा.
आनी हे मिशनरी वरवीं आमकां ही शेत रोयपा न्हू इजी जाता कित्याक आज डिफिकल्टीज ही शेतां कितें जाता तें आमी जाणाय कित्याक आज पावसा लागून शेतां हें जालीं आनी आतां थोड्यांक गेलीं बरी आसलीं तीं पीक जाल्या पूण सगलें आख्खें पोल आतां महेशराको हांव उलयतालो आतां तुमच्या फाटल्यानूच तुमी देख येतलें आख्खें पोल सगलें शेत एक 10 पोतयांतू 2 पोती बरी मेळ्ळ्या बरी हाय तेश कोन्न आतां हेजे वयर आमच्या सरकारान आमचे बाय मेस्सियाना कडेन उपकार मावता हेजे वरी हें पोल जालां तेजे वयर तें कितें करूंक जाता जाल्यार तेजे मातशें लक्ष घालपाक आज हांव बाबा हातून वचो देव बरें करूं म्हणटा पोतूनय कित्याक ही मिशनरी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आमकां आयज हार्वेस्टिंग चालू केल्लें आसा आनी हांव तुमकां पयलीं स्वतें सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाका एवरी इयर हिंगा आपयताय आनी बरें हें करता वेलकम करता तेच भशेन आयज एक कमिटी मेंबर ते भशेन रोकोजी सर तांकां सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी हें काम जें हार्वेस्टिंग शेताचें जायतें काम ते करता वावुरता वर्सान वर्सा ते काम करता हार्डवर्क करता आनी लास्ट मागीर आमकां ते इनवायट करता तेच भशेन आयज तेंचे शेतां मातशें पिडार जाल्लीं आसा जायते त्रास तांकां पडल्या आनी शेताक पीक बरी जावना सो हांव मागतां आमच्या गोवोरमेंटान तांकां फेसिलिटीज दिल्या आनी तेच भशेन बाकीचें कितें हेल्प करपाक शकता ती आमी करूंक करतलीं आनी आमी जायते फार्मर्स क्लबाच्या आदाराचेर आमी जायते तांकां फेसिलिटीज दिता फ्री ऑफ कॉस्ट आनी हांव मागता सदांच वर्सा वर्सा हेंच्यांनी हें कंटिन्यू दवरचें